Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. The post-midnight murders at GMC continue. Today we have had 8 more deaths. Means last night there were 8 more deaths. The figure has now reached 83. So which means 83 people have died because of logistical reasons which are being put up by the government as the reason for the death. This mismanagement, oxygen mismanagement, which is causing deaths in the premier government hospital in Goa, the GMC, is only because of a directionless leadership and an inefficient leadership. This is what the Goans know. पण ऑक्सिजना खातीर 4 दिसान 74 people die is not acceptable at all. आणि हे पूर्ण डेथ सरकारान आपल्या हांगार घेवचें पडटलें बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल. ऑक्सिजनाच्या खातीर शॉर्टेजा खातीर सरकार कांयच करूंक पावलें ना. एंड द हायकोर्ट इंटरवेंशन मेक्स थिंग्स स्ट्रीमलायन. This shows the deficiency of this government in having a vision or intellectual thoughts की बाबा फुडें दूरदृष्टी घेवन कितें करपा जाय हाजेर सरकार फेल जाल्लो आसा. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जो तुमी आज फुडें व्हेला, पोस्टपोन केला, 8 to 12 weeks आशिल्लो तो 12 weeks प्लस जो केला, तातूंत एक क्लियर कळटा की तुमी एक टॅक्टीक वापरल्या वॅक्सिन शॉर्टेज कवर अप करपाक. जे लोक आमचे पिड्ड्यार जाल्या तांचो आंकडो 2000 पार जाला. अशा परिस्थितीन गोंयची परिस्थिती खूब बिकट जाल्या अशें आमकां सामकें सिद्ध जालां. गव्हर्नमेंटल एपथी, गव्हर्नमेंटल मिसएडमिनिस्ट्रेशन, गव्हर्नमेंटल मॅल एडमिनिस्ट्रेशन हाज्या कारणांत ही परिस्थिती जाल्या. अशा परिस्थितीन हांगा RT-PCR टेस्ट सुद्दां मॅन्डेटरी करूना. हायकोर्टान आतां जेन्ना मॅटर सीज आसा तेन्ना हायकोर्टान सांगतकच RT-PCR हांगा मॅन्डेटरी जाल्या आनी बॉर्डरीचेर कोणूय हुपूंक शकना.